हातार साकर मानेर कातर हे म्हणीची दिवचलच्या अधिकाऱ्यांनी मयेच्या शेतकारांक याद करून दिल्या। आमकां न्याय दियात अशें म्हणत तांणी सरकाराबरोबर संघर्श चलयला। तांकां गोड उतरां दिवन तात्पुरते वगी केल्ले, पूण आयज कायदो नेम तोडून दिवचलच्यान मिना खणीचो माल व्हरपी एक ट्रक शेतकारांनी आडयलो। येरादारी बेगोबेग बंद करची अशें तांणी मागलां। पैरा मयेचे खणी वयल्या खण मालाची येरादारी कांय दिसां आदीं सुरू जाल्ली। शिरगांवच्या ट्रक धन्यांनी आनी मयेच्या शेतकारांनी खण मालाची येरादारी आडायल्ली। प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्लें। त्या उपरांत तांणी शेतकारांक थाकायेची उतरां दिलीं, पूण बिरेस्तारा सिकेरी, मये गांव आनी दिवचल शारांतल्यान वेगान ट्रक धांवपाक लागल्यात। ताडपत्री घालूंक नाशिल्लो एक ट्रक शेतकारांनी आडायलोय बी। पुलिसांक कळीत केलें, पूण पुलिसूय आयले नात वा उपजिल्लोधिकाऱ्यानय कानार केंस ओडले। पळयात सकाराम पेडणेकार वास्तवा कडेन बोट दाखयता। आयच्यान परत मये पैरा हांगासून पाळी सायडी पर्यंत हो मायनींग ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो आसा। हे ट्रक जे आसा ते सुरक्षितेचे कसलेच नियम पाळिनात। आतां आमकां हांगा फाटल्यान दिसता ह्या ट्रकान ताडपत्री सुद्दां घातलेली ना। त्या ट्रक ड्रायव्हराक आमी आडयलो आनी विचारलें ताका, ना चुकले आसतली अशें म्हणटा। आमी पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केलो, पूण पुलीस आजून पर्यंत तरी पावूना, 1 वर जावन गेलें। त्याच्यानंतर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी हें दिल्लें आसा, पूण तेंच्यांनी आजून तेजी दखल घेतलेली ना। म्हणून म्हणटा की जनतेचे ह्या अधिकाऱ्यांक कांयच पडलेलें ना काय कितें हो प्रश्न आतां ह्या गच्च जी आमचो ही सिटी जी आसा, ह्या सिटीच्या मदल्यान जेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट वता तेन्ना वाहतुकीचे नियम जे आसा ते सगळ्यांक बंधनकारक आसा। वयर ताडपत्री घालप ही सगळ्यांक बंधनकारक आसा। फाटल्यान येणारो 2 व्हिलर आसा तेज्या दोळ्यान माती वयता आनी कितें जाता, हे सगळे प्रकार घडटात। म्हणून आमी कोणा कडेन जा विचारची होच प्रश्न आतां आमकां पडलेलो आसा। ह्याची दखल कोण घेतलो? निदान ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून जो आमी आयज हो हें करता ते सरकारान हेची दखल घेवची। जे कन्सर्न अधिकारी आसा, जी डिपार्टमेंट आसा, तेंच्यांनी ताबडतोब हेची दखल घेवन हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो बंद करचो। मिना खणींनी मयें उद्ध्वस्त करून सोडलां। उदकाचे स्त्रोत सुकल्यात, तळी पुरावल्यात। शेतकारांक भोव लुकसाण सोंसचें पडलां। वेळावेळार शेतकारांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक गाराणेय घातल्यात, पूण सरकारी अधिकारी टिपिकल सरकारी पद्दतीन वागतात, कानार केंस ओडटात। हो ह्या शेतकारांचो अणभव। त्या शिवाय शेतकऱ्याचे प्रश्न जे आसा ते तेंच्यांनी सोडूंकूच ना। जे मायनिंगामुळे नुकसानी जाल्ली आसा, जे तेजे हें जे आसा ते कांय केल्लें ना। म्हणून आमी परत गव्हर्मेंटा कडेन, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी हेचेर कितें एक्शन घेवन सामान्य जनतेक जो आसा तो न्याय दिवचो। गोवा 365 खातीर मये आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार।